नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. स्मार्ट सिटीचें काम फेजी प्रमाण जातनाच 31 मे मेरेन सगळे रस्ते खंय उक्ते जातले. फुडल्या सप्तकांत धुल्ल प्रदूषण, येरादारी वेवस्थापन आनी रस्तो सुरक्षे विशीं कंप्लायन्स रिपोर्ट दिता म्हूण सरकाराचें हायकोर्टाक उतर. स्मार्ट सिटीच्या कामात सगळेंच धुल्लाचें राज्य जालां म्हूण घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी जाली. कोर्टान प्रकरण 16 एप्रिलाक दवरलां. जुईजांनी इन्स्पेक्शन केलां. स्मार्ट सिटीचे काम सारकें ना म्हूण पणजीकारांनी घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी जाली. 31 मे मेरेन रस्ते उक्ते जातले. धुल्ल प्रदूषण, येरादारी वेवस्थापन, रस्तो सुरक्षाचेर कंप्लायन्स रिपोर्ट दिता म्हूण सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या. सोमारा हायकोर्टाचे जुईजांनी स्मार्ट सिटीचे कामाचे इन्स्पेक्शन केल्ले. ते फाटभुंयेर सुनावणी. The two petitions were taken up by the Honorable High Court today. Petitioners in both the matters made some submissions regarding the issue of environment pollution, then traffic management and road safety, and also made some suggestions regarding where the monitoring is required, and few other suggestions which could be taken into consideration by the court. काम जातात तसे तसे रस्ते उक्ते जातले. धुल्ल प्रदूषण कमी जातले. ऑलरेडी आमी कोर्टान सांगला की कितें कितें स्टेप घेतल्या आनी कितें कितें घेवपाचें आसा. पूण आजून मेरेन कितें जालां आनी कितें करपाचें आसा ते फुडें आमी आतां कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करता. इन्स्पेक्शना संबंदी बेजिकली सेक्युरिटी, मागीर ट्रॅफिक, मागीर पोल्युशन ह्या 3 विशयाचेरूच डिस्कशन जालें आनी त्या विशयाची कोर्टाक आमी म्हायती दिली की कशे कशे स्टेप घेता आमी. आनी मेन आमी कोर्टाक सांगलें की एकदां हो 31 मे मेरेन रस्तो जर कंप्लीट जालो, फंक्शनल जालो, मेजर वर्क कंप्लीट जालें की मागीर हे सगळे इश्यूज आसा पळय ते कमी जातले. प्लस आमी सांगलें की एक थोड्या थोड्या दिसांनी थोडे थोडे रस्ते ओपन जातले आनी स्लोली स्टेप बाय स्टेप अशें प्रेशर हो ट्रॅफिकाचो आनी जो पोल्युशनाचो आसा तो कमी जातलो. अजून मेरेन काय कोर्टान डायरेक्शन दिवना. कोर्ट ऑर्डर पास करतलो, म्हणजे आमी जे आज कितें सांगलां पळय त्या प्रमाणे कोर्ट ऑर्डर पास करतलो. अजून ऑर्डर अपलोड जाल्या उपरांत कळटलें. फुडली सुनावणी 16 एप्रिलाक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सोऱ्याच्या स्कॅमात दिल्लीचो मुख्यमंत्री जेलींत. हेवटेन गोंयच्या आपाचे फुडारी भिल्यात. स्कॅमाचे कोट्यांनी रुपये तांणी गोंयचे वेंचणुकेंत वापरिल्ले. ते आपल्याचेर नजर दवरून आसात. वेळी प्रचार सभेत गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. आप कोणाक भिवना, मुख्यमंत्र्याचेर नजरय दवरिना. आमदार वेंझीची जाप. सद्या खंय बीजेपीच्या मनी ट्रेलाची चर्चा चल्ल्या. तशें भियेंक ना म्हणून समजूं नाका. मातशें भियेला ते भियनूच आहा. आयज हांव खंय खंय वयता तो पळोवपाक म्हाज्या फाटल्यान भोंवताले. हे कित्याक सांगता, कित्याक भितर पडल्या? कसलो घोटाळो खबर आहा तुमकां? सोऱ्याचो घोटाळो. सोऱ्याच्या घोटाळ्यांक थंय खूब पयशे मेळ्ळे. ते कितें करूं आनी कितें नाका हें तांकां कळनासलें. थोडे हाडले आनी गोंयांत घातले म्हणून चुकोन हांगा मटको लागलो. पण एक गजाल सांगता हांव, ते भियोन आसात. त्या ती आत्तां खरी यही समय है, सही समय है. ही वेळ आसा, योग्य वेळ आसा. काँग्रेस तर हांगांतल्यान सबसेल नाच जाल्या. आम आदमी आहा ते भायर भितर करीत आसा, ते भियोन आसा. आरजी बिरजी काय तुमी दात घालपाचें ना. हांगासर एकमेव पार्टी ही मोदीजीची पार्टी, कमळाची पार्टी. सीएमाच्या वक्तव्या उपरांत आपान जाप दिली. इलेक्ट्रॉल बॉन्डा वयल्यान बीजेपीचेर खर टिका. ना, सीएमान एक स्टेटमेंट आउट केलो की आप गोवा लीडर्स आर अंडर फियर, की आप गोवा लीडर्स भियेता म्हणून आनी आप इज बीन ट्रॅकिंग हिम. म्हणजे आमी तो वयता थिंगसून ट्रॅक करता म्हणून. सो आज भाजपा सरकाराक ट्रॅक करपाची गरज ना. आज इंडियेचे जमतेन भाजपा सरकाराचे जे मनी ट्रेल आहा, मनी लॉन्ड्रिंग, जे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, हे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सा वरवीं जी मनी ट्रेल, मनी लॉन्ड्रिंग करपाची ट्रेल जी आहा, हे ट्रॅक ऑलरेडी इंडियेचो लोक करीत आसा. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीन लोकसभेक केरळाच्या वायनाडांत उमेदवारी अर्ज भरलो. बरोबर भयण प्रियांका वाड्रा, बाकीच्या काँग्रेस फुडारी आशिल्ले. वायनाडाक आपूण फामील कशी वागयता, राहुल उलयला. राहुलाक थंय इंडिया अलायन्साचो वांगडी पक्ष CPIMचेंच आव्हान. एनी राजान अर्ज भरला.
बीजेपीचो केरळचो अध्यक्ष के सुरेंद्रनय वायनाडांत. Like we do from all families, I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. The houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that. काँग्रेसीचे खंय पाडव्या पयलीं उमेदवार जाहीर जातले. गोंयचो काँग्रेस फुडारी विजय भिके उलोवन दाखयता. सगळ्यांचें लिस्ट आयलें, गोंयचेंच येवना अशें खंय ना, अजुनूय लिस्टां येतात. अलायन्साक बरोबर घेवन तांकां विश्वासांत घेवन उमेदवार जाहीर करतात म्हूण भिके उलयला. पार्टीचे न्हू सगळे लिस्ट काबार जाले आनी काँग्रेस आमचे गोंयचेच दोन उरले जाल्यार मागीर तुमी सांगा अजून खुबशे उरल्या न्हू. कित्याक वी आर वर्किंग फॉर द ऑल इंडिया लेवल एलायन्साचेर जेंचे प्रत्येकाचे तेंचे विचार घेवंक जाय, तेचे बाकीचे हे आसा ते घेवंक जाय. आमी अशें न्हू की बाबा सांगले एकट्याक आनी दिली दुसऱ्याकूच टिकेट. कोण ते ताका विचारा, म्हाका दिसना. आमचे पार्टीचे वर्कर आतां फोन कोणाचे घेवचे ना पळय ते आज तुमकां कळटले थोड्या दिसांनी. जे तुमी रॉयल मनशाक टिकेट दिल्या पळय ते फाल्यां फोन घेतले काय तेंचे PA घेतले काय तेजे फुडें आनी कोण घेतले ते तुमकां खबर आसा. तुमचे फोन घेतले जाल्यार आमचे जे काँग्रेसचे वर्कर्स आहा, आमचे जे काँग्रेसचे लिडर आहा ते ऑलवेज एक्सेसेबल. देव बरें करूं. पाडव्या पयलीं जातले हे शुअर. ओके, पाडव्याच्या पयलीं जातले. आमचो हिंदूचो हे नवो वर्ष न्हू त्याच्या पयलीं जातले आनी पाडवेच्या उपरांत आमचे बरें येतले. तायवानाक फांतोडेर भुकंपाचो मोठो धक्को. 7.2 रिक्टर तांकीच्या भुकंपान तायवानात मोठें लुकसाण. 2 बिल्डिंगो आडव्यो, 7 सोंपले, 700 जखमी. भुकंपाचे धपके फिलिपिन्स आनी जपानातय बसले. दर्यादेगेसावन पयस रावात, सुनामी येवंक शकता म्हूण लोकांक शिटकावणी. तायवानांतल्या भारतीयां खातीरय सरकाराची हेल्पलायन. 16 लाख रुपया दांपाच्या प्रकरणात दाबोळे फ्लायिंग स्क्वॉडाचो इन्चार्ज अनिरुद्ध पवार आनी दक्षिण गोंय IT सेलांत वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ल्या नितीश नायकाक जिल्लो अधिकाऱ्यान सस्पेंड केले. वेंचणूक ड्युटेर आसतना IT सेलाचे सुवातेर इन्कम टॅक्स अधिकारी म्हूण तांणी गाडी आडावन पयशे जप्त केल्ले, ते दामले. कंट्रोल रुमांत कॉल नोंद जाल्ल्यान प्रकरण एक्सपोज जालें. सावथ गोवा कलेक्टर आनी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरान इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्या 2 सरकारी कर्मचाऱ्यांक आयज सस्पेंड केल्या. तेजे फाटली स्टोरी अशी की एक वास्को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलो LDC नितीश नवनाथ नायक हे इलेक्शन ड्युटेक म्हूण IT सेलान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान IT सेलान पोस्टींग आसलें हेंचे. आनी दुसरे अनिरुद्ध पवार म्हणून जे मार्मगांव म्युनिसिपालिटीन ग्रेड 3 इंजिनियर हे दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्लायिंग स्क्वॉडाचेर आसले. सो तो नितीश जो ऑफिसर आसलो, जो IT सेलान जेका पोस्टींग आसलें इलेक्शन ड्युटे खातीर, तिणें एक गाडी आडयली आनी थंय IT म्हणजे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीच्या जाग्यार तेणी इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणून क्लेम केलें. ते गाडी आडयली, तेजे कडेन कॅश एमावंट आसलो. अशेंच आमकां कळटा की तेजे कडेन 16 लाख सुमार कॅश एमावंट आसलो. तो तेणी तेजे कडल्यान सीज केलो आनी ताका भंय घालपाक तेणी एक कंट्रोल रुमाक फोन मारून फ्लायिंग स्क्वॉडूय आपोवन घेतलेले. मागीर तेजे उपरांत तेणी ती केस थंय रफादफा केली आनी ते पयशे आसले जे सीज केले ते तेणी रिकॉर्डाचेर दाखयले ना. आनी ताका तो फ्लायिंग स्क्वॉडाचो जो इन्चार्ज आसलो अनिरुद्ध पवार तो तेज्या बरोबर मेळ्ळो. पण जेन्ना कंट्रोल रुमान जेन्ना हे कॉल परत ट्रेस करपाक स्टार्ट केले, कॉल येयले आनी तेजे फुडें कितें जालें काय म्हणून, तितूंतल्यान तांकां ह्यो सगल्यो गजाली कळपाक लागल्यो. ते जे मनशा कडल्यान पयशे सीज केल्ले ते मनशा पर्यंत पावले आनी सगळी स्टोरी कळ्ळे उपरांत तेंच्यांनी एक FIR दाबोळे पुलीस स्टेशनाचेर
रेजिस्टर केले आनी दोनी ऑफिसरांक जे इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ले सावथ गोवा कलेक्टरान तांकां सस्पेंड केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी हांगा लौकीक चिलकार प्रुडंटा खातीर. कार्लोस आल्मेदाचे बीजेपीत घर वापसी उपरांत बाकीच्या फुडाऱ्यांविशीं चर्चा. उत्पल म्हणटा विचारांनी खंय आसा तें तानावडेन सांगलात. बीजेपीचे वेले फुडारी कितें निर्णय घेता ते उपरांत पळोवया. किरण कांदोळकार म्हणटा सध्या अपक्षच. लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलोवंक सोदिना. काँग्रेसीचो सुनील कौठणकार म्हणटा थंय गेले तांची दशा पळयात, मागीर निर्णय घेयात. आदलो आमदार कार्लोस आल्मेदाचे घर वापसी उपरांत आतां फुडलो कोण चर्चेक नेट. प्रुडंटान बीजेपी कडच्यान पयस जाल्ल्या कांय फुडाऱ्यांक गाठले. उत्पल पर्रीकर म्हणटा विचारांनी खंय आसा ते तानावडेन पयलेच सांगला. केंद्राचें काम सातीसवेत जावपा सारकें आसा. घर वापसीचेर केंद्रांतल्यान निर्णय जातलो अशें प्रदेश अध्यक्षान सांगला. कितें निर्णय येता ताचे उपरांत पळोवया. सरकाराचें काम म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंट तातूंत हांव एग्री जाता. बरें काम केलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हण हायवेज आनी हे किंवा खंयचोय विशय घे, फॉरेन पॉलिसी म्हण किंवा नवे डिफेन्स जे प्रमोशन जाला फॉर द प्रायवेट इंडस्ट्री, सगळे हातूंत बरें काम जाल्लें आसा. आनी म्हणून विचारांनी हांव थंयच आसा. म्हणजे पार्टीन अध्यक्षान ऑलरेडी सांगला, सो ताचेर हांव आनी कितें काय उलोवंक शकना. किरण कांदोळकर म्हणटा सध्या लक्ष विधानसभा वेंचणुकेचेर. घर वापसीचो विचार ना. आपूण अपक्षूच आसा. 27च्या इलेक्शनार फोकस करया. आमचें लक्ष हे लोकसभा इलेक्शन न्हू. लोकसभेक जें कितें करपाक जाय तें लोक ठरयतले, आमी ठरोवन करतले. पूण आमचो जो ध्येय आहा वो 27चे इलेक्शन आनी त्या संदर्भान आमी मागीर ठरयतले. आतां सद्या तरी आमी इंडिपेंडंट म्हणून आहा आनी इंडिपेंडंट म्हणून वाटचाल करपाचो म्हजो एक म्हजी तशी आमच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहा. सद्या खंयचेच पार्टीचे म्हाका कोणी तरी आजून कॉन्टॅक्ट केल्लो ना, सो हांव तेजेर कांय उलोवंक शकना. शिरोड्याचो आदलो आमदार महादेव नायक म्हणटा घर वापसीक आपूण तयार. तशें मुख्यमंत्र्या कडेन खंय एकदां उलयला. माननीय मुख्यमंत्र्यान कडेन म्हजे संबंद बरे आसा अजुनूय. पूण अशें न्ही की हांव गेलो तेन्ना म्हागेलो तो काम करतलो म्हणून. म्हणल्यार सहज पळय तेणें म्हटलें अरे कितें करता, या मरे परत यो मरे म्हणून. तुमी विचार करपाचो. कोणें BJPन विचार करपाचो, पार्टीन विचार करपाचो. तुमी जर विचार केलो जाल्यार आमी हांवें म्हाजें विलिंगनेस दाखयल्लें आसा. मजगतीं प्रुडंटान लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक गाठपाचो यत्न केलो, मात पार्सेकार सद्याक कांयच उलोवपाक सोदिना. मजगतीं काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकार म्हणटा काँग्रेसींतल्यान BJPत गेल्यात तांकां खाराक घाला. तांची दशा पळयात, मागीरूच वचपाचो विचार करात. थोड्यांची परत BJPन घर वापसी जावपाची आसा. म्हाका जे लोक BJPन वचपाक सोदता तांकां एकूच गजाल सांगपाक जाय की तांच्यांनी जे लोक BJPन ऑलरेडी गेल्या तांची परिस्थिती आज कितें आसा ती पळोवची. कित्याक BJPक संवय आसा इलेक्शना कडेन सगळ्यांक भितर घेवपाची आनी मागीर तांचो वापर करून घेवन तांकां स्क्रॅप करपाची. आज जे ऑलरेडी BJPन गेल्या तांची परिस्थिती आज खळाक घाल्ले आमल्या भशेन जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्मार्ट सिटीचो गोंधळ जाग्यार पड मेरेन 2 वर्सां खातीर पणजे महापालिकेन वेवसायीक आस्थापनां आनी घरांक टॅक्स लावचो न्ही. फक्त पार्किंग फी माफ करून कांयच उपेग ना, काँग्रेसीचो सुनील कौठणकार उलयला. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पसरकार आनी पणजेकारांक त्रास जाता. धुल्लो खावचो पडटा तो पडटा. कोट्यांनी रुपयांचें खंय लुकसाण. आमचे पक्षाचे कॉर्पोरेटर जे CCPन आसा तो एक जॉयल आंदरात, तो आमचो यूथ काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष आसा. त्याच प्रमाणे सुरेन फुर्तात आसा, ताजी बायल आसा रूथ फुर्तात, ती कॉर्पोरेटर आसा. हांवें सुरेन फुर्ताता कडेन डिस्कशन केलें. तो आज हांगा पणजे लागीं ना, पण टेलिफोनीक कन्वर्सेशन जालें आनी आमचे कॉर्पोरेटर्सांनी तिनूय कॉर्पोरेटर्सांनी मल्टिपल टायम्स स्मार्ट सिटीचो इशू CCP मिटिंगेक रेज केला आनी इवन हांच्यांनी प्रोटेस्ट सुद्दां केला. जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस कॉर्पोरेटरांनी थंय कांय करूंक ना हें म्हणप एक चुकीची गजाल. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी स्ट्रॉंगली डिमांड करता की पणजे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान पणजे ज्युरिडिक्शनान तांच्या जे कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा आनी जी घरां आसा, फ्लॅट ओनर्स आसा, तांचो हावस टॅक्स आनी जो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आसा तो 2 वर्सां खातीर वेव करचो इमिजिएटली. आनी तो जो पर्यंत स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना आनी लोकांक रिलीफ मेळना तो पर्यंत तांचेर टॅक्स लागचो न्हय. म्हाका दिसता फक्त पार्किंग फीज आसा ती सस्पेंड करून लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना. लोकांक लाखांनी कोट्यांनी रुपयाचो धंदेकारांक लॉस जाला, लोकांचे धंदे बुडल्या
लोक ट्रॅव्हल करपाक सफर जाता हांगा, तांचो धंदो चलना, थोड्यांचे धंदे तर 2-2 वर्सां एक्सेसूच ना दुकानांक, आनी तांचे इतले हाल जाल्या. हे सगळ्यो गजाली लक्षांत घेवन आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता स्ट्रॉंगली की 2 वर्सांचो तांचो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटाचो टॅक्स आनी त्याच प्रमाणे घरां फ्लॅटाचो रेजिडेन्शियल हाऊस टॅक्स जो आसा तो माफ करचो आनी स्मार्ट सिटीची कामां कंप्लीट जायना तो पर्यंत तो टॅक्स तांचेर लादचो न्हय. कुजिरा एज्युकेशन कॉम्प्लेक्सा कडेन कॉलेजीचे स्टुडंटांनी एका अनवळख्याचे पेटले. अनवळखी चाकू घेवन रस्त्यार गाळयांचो फार. आक्षे पुलिसेन ताका उखल्लो. चवकशी चल्ल्या. शिक्षण संकुलाच्या रस्त्यार चाकू घेवन बोवाळ घालतना हो व्हिडिओ पळयात. काढला रे काढ. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक खंय 6वे फावट जिखता. काँग्रेसीचो आदलो राज्यसभा खासदार एदुआर्द फालेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. श्रीपाद नायकान खंय बरें काम केलां, ताका ऑल द बेस्ट. एदुआर्दाच्यो भावूक शुभेच्छा. Now, Sripad Naik is for the 6th time. I wish him all. He will win. I wish him all the best. He's done well, and all the best to him. वास्कोचो आदलो आमदार जुजे फिलीप राजकारणा बरोबरच नुस्त्याच्या धंद्यांत बिजी. राजकारणांत हांव एकाच पक्षांत रावलो, बदलूना. अजुनूय शरद पवाराचे एनसीपीत आसा. जुजे प्रुडंटा कडेन उलयलो. लोकसभा वेंचणुकेंत अलायन्साचो धर्म पाळटना काँग्रेसी बरोबर, मात उमेदवार अजून जाहीर जावना. जुजे सांगता. हांव पॉलिटिक्सानूय आहा, इवन म्हागे सोशल वर्क देखून आयज पासून कंटिन्यू आहा. पूण एक जे रिस्पॉन्सिबिलिटी हांवें घेतल्या कसली, लायक आय एम ए गोवा फिशींग बोट ओनर्स एसोसिएशनाचो प्रेजिडेंट लास्ट फॉर 3-4 years. सो हेजी हिवूय म्हाजें कितें म्हाजें हें बिजनेस, आमच्यो म्हज्यो बोट्यो आहा, ह्या बोटी हेका लागून हांवें हें बिजनेस आमचें कंटिन्यू केलां. पूण ह्या बिजनेसान आमी हाय म्हणटकच म्हणजे पॉलिटीक म्हाजें हांवें सोडलां हें कितें तें कांयच ना. सोशल वर्क, कोणाक हेल्प करपाचें, वो कितेंय वचून कोणाक मदत करपाची, हें आमी आयज पासून उणी केलो ना. हें आमचें कंटिन्यू आहा. सांगपा अशें देर इज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमचेर एक आनीक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा म्हणटा ती ही, ज्यो आमच्यो हार्बरान ह्यो पॅसेंजर लॉन्च ह्या, ह्यो हार्बरान ह्यो पॅसेंजर लॉन्च ह्यो आमचे हिंगा वयता, बोटीर वयता, क्रू घेवन बोटीर वयता, बोटी वयले क्रू हाडटा. डिविजन जाला, पूण आयज पासून इतलीं वर्सां 17 years म्हणल्यार जाता, एकूच हांव शरद पवार साहेबार बराबरूच आहा आनी हेच्या बराबर रावतलो. प्रॉब्लेम ना तितून. कितें आसता आयज पासून आमी ह्या मुवमेंटान इंडिया एलायन्स हे हितून आयज आमी पार्टनर आहा. शरद पवार इज अ व्हेरी एक्टीव, एक ही इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एलायन्साचो. पूण एकूच एक मातशें दुखता म्हणटा तें इतलेंच हें जावना की आयज पासून काँग्रेसान कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी व्यापार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.
देव बरें करूं.